विश्वजीत राणेन IIT संदर्भात जी भूमिका घेतल्या त्या निर्णयाचे गोवा फॉरवर्ड पक्ष स्वागत करता आनी तांणी ताचो पाठपुरवठो करपाक जाय। सरकार आयकना तर सरकारांच्यान भायर सरचें। तशेंच उदका स्रोत मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीज आनी मंत्री मायकल लोबोन मुखेलमंत्र्याक पत्र करून रेल्वे मार्ग दोट्टीकरण आनी कोळशाक विरोध उक्तावचो। सरकार आयकना तर भायर सरचें म्हूण विजय सरदेसायान म्हळां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। विश्वजीत राणेन स्टेटमेंट काल काढला आणि जो ताजो स्टँड घेतला तो स्टँड आमी पूर्णपणान आमचे पक्षान वेलकम केल्लो। आतां विश्वजितान लेटर बरयलां आनी ताणें सांगलां की IIT शेळ मेळावलेत न्ही पूण 70ूच नाका म्हणून, की आनी खंय मुख्यमंत्र्यान व्हरची म्हणून। हाजें आमी स्वागत केल्लें आहा। आनीक दीस हॅज टू बी फॉलोड अप with IIT being removed from that place. जर तें जायना जाल्यार विश्वजितान ते मंत्रिमंडळांतल्यान भायर सरचें आनी लोकां मदीं रावचें, जाल्यार लोक ताजे बरोबर रावतले आनी ताका फ्युचर आहा, तो फॉरवर्ड वचूंक पावतलो। नाजाल्यार थंय तो कोणान बुडून मरतलो, राजकीय मरण जातलें तेजें। सो इट इज बेटर दॅट ही शोज गट्स, खरो मराठो म्हणून ताणें दाखोवंक जाय। तशेंच आमचो मायकल लोबो आनीक फिलिप नेरी रॉड्रिग्स यांनी काल धर्मापूर म्हणलां, आमचे पाद्री भावाच्या सायडीन तांकां गट्स आयले आनी तांणी भाशण दिलां की कोल आनी डबल ट्रॅकिंगाचे विरुद्ध जें कितें लढो चल्ला हें एक अपरायझींग म्हणून। म्हाका मायकलाचे चॉयस ऑफ वर्ड्स खूब बरें लागलें। इट इज एक्चुअली एन अपरायझींग। गोवा इज बींग कोलोनायज्ड and we have to come out of this second colonization of Goa in the 60th year of our liberation. Whilst welcoming his statement, I urge him that the statements will not do. Like Vishwajit, he should write a letter to the Chief Minister today saying that he is opposed to double tracking and coal in no uncertain terms. And if the government does not agree, then they have to come out of this government. सरकार सोडलो म्हणून ते कांय मरचे ना, ते तांकां फुडार आहा आनी लोकांक जाय तेंच करूंक जाय। सरकार आज करता, लोकांक गोंयकारांक कोळसो नाका जाल्यार सरकाराक कोळसो जाय जाता। हो सरकार सावंतवाडीचो सरकार गोंयाक न्याय दिवंक शकना। हो आपूण चोरी हांगा करता आनी ताका दिल्लीच्यान इन्स्ट्रक्शन येता म्हणून तो तें फॉलो करता। हें सिद्ध जाल्लें आहा।